नयबाग फारपेट प्रकरणात पेडणे पोलिसांनी 5 जणांक अटक केल्या। अटक केल्ल्यामदी उगवेच्या नेहाल महाले, आशिष महाले, आकाश महाले, ऋषिकेश महाले आणि गंगाराम महाले या दुबावितांचो आस्पाव आसा। या प्रकरणात ह्यान पयली वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 50 परस चड थळाव्या रॅव व्यावसायिकांक आणि कामगारांक पेडणे पुलीस स्टेशनात हाडून तांची चौकशी केल्ली। फाटल्या मंगळारा दीस जैतीर उगवे तेरेखोल न्हंयन रेंव काडपी मजुरांचेर गोळीबार जावपाची घटना घडलेली आणि तातूंतल्यान 2 मजूर जखमी जाल्ले। काल राती पेडणे पोलिसांनी नेहाल नितीन महाले, आशिष शिवाजी महाले, ऋषिकेश दशरथ महाले, गंगाराम गोपीचंद महाले आणि आकाश महाले हे सगळे उगवे वाठारांतले ह्या 5 जणांक पेडणे पोलिसांनी संशयित म्हणून अटक केल्ली आसा आणि तातूंतलो ऋषिकेश दशरथ महाले आणि गंगाराम गोपीचंद महाले हे SRD पोलीस स्टेशनात कार्यरत आशिल्ले आणि ही घडणुका घडल्या उपरांत पेडणे पोलिसांनी शेकड्यांनी मजूर रेती व्यावसायिक हांकाय धरपकड करपाचो यत्न केल्लो। तांकां पोलीस स्टेशनाचेर हाडून चौकशी करप सुरू आशिल्ली। तातूंतल्यान 2 होडयेकार आणि 5 मजुरांकय पेडणे पोलिसांनी अटक केल्ली, पूण तांच्या कडल्यान तशी कांयच माहिती आणि पुरावे नाशिल्ल्यान तांकां जामिनाचेरही सुटका मेळ्ळी। पेडणे पोलिसांनी उशिरा काय जायना 5 संशयितांक अटक केल्ली आसा। पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांचे कडेन संपर्क साधलो असता आम्ही पुढलो तपास सुरूच केला। जी आणखी काय माहिती मेळटली ती मुखार येतली अशें ते म्हणटा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।